Hello everyone, welcome to the Garden of Glory. Today we are happy to celebrate Independence Day and the feast of our Mother Mary's Ascension. May God bless our country and all of you. Happy feast and happy Independence Day. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयज आमी सगळीं व्हडे खुशालकायेन आनी भोगतीन आमचे सोर्गींचे आवयचींक कुडी ओतम्या सयत सोर्गांव व्हरोन ही दोबाजीक परब सोमारंभोक एकठांय जाल्या. सायबीण मायेक ह्या संवसारांत जल्माक थावन देव बापान मूळ पातकाविणी जल्माक हाडली आनी तिचें आख्खें जिवीत पवित्रपणाचें जालें देखून तिच्या नितोळ निश्कळोंक जिविताचो मुकुट कसो देव बापान तिका स्वर्गार कुडी ओतम्या सयत उबारून व्हेली म्हूण आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमी विंचून काडला तो म्हणल्यार मारये भाशेन स्वतंत्रायेचें जिवीत जियोवन भरवशाचें गीत करुया. मारिया आमची सोर्गींची आवय आपलें जिवीत भरवशान जियेली तें आमी पळयता. तिच्या खुशालकायेच्या तशेंच आव्हानाच्या वेळार तिणें आपलो देवाचेर आसलेलो भरवंसो सोडलो ना आनी ह्याच पासत ती जिवितांत जैतिवंत जावंक पावली. आयज आमी आमच्या भारत देशाचो सुटकेचो दीस समारंभता. आमच्या देशांत आमकां नीज नागरिकांक कशीं जियेतल्या जाल्यार सगळ्यांक भरवशाचे एकदम गरज म्हूण आमी वळखून घेता. आनी ह्या मिसांत वांटो घेताना मारये आमचे सोर्गींचे आवयच्या पावलांनी आमी आमच्या जिवितांत भरवंसो जियोंक तिचे विनवणेन बापाची कृपा मागताना आयचो हो दीस आमच्या महाधर्म प्रांतांत दामांच्या मिसावां खातीर भेटयला. तर ह्या खेरीत मिसावांच्या वाठारा पासत मागुया. मारयेचें चित्र. सोम्या जेजू, तुवें खुर्सा मुळी तुजे आवयक आमची आवय करून दिली. आमी आमच्या जिवितांत आनी भोव करून आमच्या कुटुंबांनी तिका फावो तो मान दिवंक ना. आमच्या भावार्थाची एक मुळावी परंपरीक मागण्यांची चाल रीत म्हणल्यार तेरसाचें मागणें. जायते पावटी आमच्या कुटुंबांनी आमी हें मागणें करूंक चुकल्या. आमी असल्या फळादीक मागण्याची बेपर्वा केल्या आनी ताचेर आडपोरयान उलयल्या. अशें आमी आमचे सोर्गींचे आवयच्या उल्याक आनी भासावणेक खालती रावंक नात. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलूतकोर. भारताचें चित्र. क्रिस्ता जेजू, आमी क्रिस्तांवां आमच्या भारत देशाची नागरिकां. आमी नागरिकांक कशीं आमच्या उलोवपान आनी चालींत आमचें क्रिस्ती खाशेलपण दाखोवंक जेजू तूं आमकां आपयताय. पूण जायते पावटी आमचें नांव क्रिस्तांव पूण आमचीं उतरां आनी कोर्न्यो तुजेर आनी तुजे शिकवणेचेर आड जाल्ल्यो दिसतात. भ्रश्टाचार आनी ओनीत. आदी करून आमी आमच्या देशाची उदरगत करचे बदलेक आमी आमच्या देशाचे आनी मनीसकुळाची दुस्मानां कशीं जियेल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलूतकोर.
क्रिस्ती मिसावांचें चित्र. सोम्या जेजू, जायते फावटी आमी वाचता आनी पळयता जायत्या मिसावांच्या देसांनी आसलोलीं आमचीं भावां भयणां जावं उदकाक ओ जेवणाक ओ शांतीक लालयतात आनी तांचे पासत आमी कांयच करूंक सोदिना. कित्याक म्हाका कित्याक पडलां असलें आमचें मन जाता. आमी कितलो उदकाचो जावं आमच्या फेस्तां परबां ओ सोमारोमणे समयार जेवणाचो इबाड करता. आमच्या कुटुंबांत कितलेच जेवण आमी नाकारता. तुज्या बेसांवांची आमी बेपरवा केल्या देखून आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलुतकोर. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तांकां देव कोदींच सांडिना. विचित्र तरेन तो तांच्या आदाराक पावता म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत जुदिताच्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां दाखोळ करता. दुसरें वाचप आमी ओत्म्याच्या बऱ्या गुणांनी आमचें जिवीत जियोवन खरी स्वतंत्र देवाचीं भुरगीं जावंक जाता म्हूण आमकां उगडास करता. आनी शुभ वर्तमानांत आमी एकामेकाची गरज वळखून तांच्या आदाराक पावून मारये भाशेन भरवशाची मनशां जावंक आमकां उलो करता. चितान देवाचें उतर आयकोया. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, मुजे धुवे, संवसारांतल्या सगळ्या ओस्तोऱ्यां भितर भोव ओरत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचरल्या देवाक वाखाणी जावं. आमच्या दुस्मानांच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलोयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशांचे मोतींतलो कोदींच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचो पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोवन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें परवा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें घोटाण तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवासोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव परवा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बळिश्टांचें धोंडू मोडलें, पूण ओस्कोतांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवाडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता.
जबाब सर्वेस्परासोवे मुरगोडटा काळीज मोजे. गोरिबांक तो धुळींतली उकोलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोन तांकां नेमून दिता. जबाब सर्वेस्परासोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. भाग्यवंत पावलून गालेसियेकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आपले सोत्येचीं जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोत्येच्या निबान मात कुडीच्यो खुश्यो पाळिनाकांत. भोगोर एकामेकाची सेवा करात. आखी समूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नांच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमाणें चलात आनी कुडी मासाच्यो खुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलेंय तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोकासोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुर्णीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावळ्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजांत गोरव धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक निते काळी केल्ली भासावणी पाळ्ळी ताणें विश्वासीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घेतलेले पोरजेक भरवाशान चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान वाडूंक दिसा दिसपट्टी
मागण्याचें जिवीत ताणें आपणावंक आनी जेजूच्या पावलांनी ते चलूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ तांकां बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षेचें मन सोडून दर एका नागरिकाक मेकळेपणान आनी नितीन आपल्या अंतस्करणा प्रमाणें जियोंक आनी भारत देशाची उदरगत जावच्याक शांती, एकवट आनी नीत सांबाळूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या जिवितांत तशेंच आमच्या घोराब्याच्या आनी इश्टा मित्रांच्या जिवितांत आसलोल्या कश्टां त्रासां मदें आमी आनी तांणी जेजूचेर भावार थीर दवरूंक आनी मारयेन दाखयलोले वाटेन भरवशान चलूंक भोव करून मिसा आनी कुटुंबीक मागण्यां वरवीं निराशीपणाचेर आमी जैत व्हरूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. दामांवच्या मिसावांत आपले मुण्यारपण चलयतात त्या याज्ञिकांक मोटवाशी भयणी भावांक तशेंच लौकिकांक पवित्र सभेचे मिसांव फुडें व्हरतना सगळ्या आडकोळ्यांक फुडो करूंक बापा लागीं बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. लूक 1 वळ 40 आनी 6. नियाळाक आधार. आयज पवित्र सभा आंकवार मारयेचो कुडी आत्म्या सयत स्वर्ग प्रवेश ह्या भावार्थाच्या स्वताची दोबाजीक परब समरमता. आनीक आमचो भारत देश स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता. आयच्या प्रकाशनेच्या पुस्तकांत ह्या संवसारांत देवाच्या राज्या खातीर कोश्ट दोग संस्थोले पवित्र सभेक निमाण्या काळांत मेळतल्या जैता विशीं कळयता. दुसऱ्या वाचपांत जीं कोण क्रिस्ता सभे जियेतात आनी मरतात तीं क्रिस्ता सभे जिवी आसतलीं आनीक शेवटाक क्रिस्तांव उदेशी देवाच्या राज्याची संपूर्ण भागीदारां जातलीं म्हूण भाग्यवंत पावलू सांगता. शुभ वर्तमानांत आंकवार मारिया म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणता असल्या उतरांनी देवाक ती आपलें दिनवाशी काळीज उबारता. खऱ्यांनीच माय मारिया स्वतंत्र ओस्तोरी देवान तिचो गर्भ संभोव पातकां मेकळो जायसो केलो
आनी पातकां मेकळें जिवीत जियोवन आपलें जिवीत देवाक एक उदार समर्पण केलें. देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली आनी वैभवान मुकूट घातलो. आयच्या परबे दिसा आमी तिका आमचो नमुनो करून देवान आमचेय सोबे व्हड व्हड अजापां ओचोऱ्यां केल्यांत तांचो उगडास करुया. आमी आमचें जिवीत देवाक मानता ते परी जियोवन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेलोले मायेचे विनवणेन आमकां तोच सर्गींचो मुकूट फावो जावंक मागुया. मोगळा बापा, आमचे सोबे तुवें केल्ल्या बरेपणा पासत सदांच आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक दिनवासनेचें मन आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the Garden of Glory. Happy feet and happy Independence Day.